नमस्कार. आम्ही हांगा सोनाळी हांगा आसा, ज्या जाग्यार आज सकाळ फुडें वास्कोच्यान जिंदाल वचपाक, कर्नाटक जिंदाल वचपाक एक घुडसो मालवाहू गाडी रेल्वेची ती कोळसो घेवन वयताली आनी ती सोनाळी जेन्ना बोगदो नंबर 15 जालो तेजे मुखार कांय अंतराचेर वचून ती रुळा वयल्यान घसरलेली आसा. ज्या जाग्यार आज घटना घडली त्या जाग्यार जी पटरी पयल्या रेल्वेची रुळाची ती सबंद घसरलेली आसा आनी जवळ जवळ 21 डबे ह्या मालवाहूचे घसरल्या. सबंद भायर गेल्ले आसल्या कारणान ताका आज रेल्वे अधिकाऱ्यांक कितलेशेच प्रयत्न लागतले की ती परत रुळार हाडपा. जेन्ना अशीच एक घटना एक दीस कुळ्यान जाल्ली, मातशी जरा एक 2 टायर घसरलेले तेच काडपा खातीर तांकां कितलो टायम लागलेलो आनी आतां जर ती सबंद रेल्वे 21 डबी घसरल्या म्हणटरी एक 2 दीस तरी ताका लागतले. आनी हांगा जे अधिकाऱ्यांक तांकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या दृश्टिकोनाच्या रेल्वे पुलीस आनी रेल्वे कुळेचे रेल्वे अधिकारी जे आसा ते हांगा सगळे उपस्थित आसा आनी हांगा मोठे प्रमाणान रेल्वे कर्मचारी येयल्ले आसा आनी रेल्वे रूळ सारको करपा खातीर शर्तीचे प्रयत्न चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोनाळीच्यान एकनाथ खेडेकर.